पेड्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साच्या स्विमिंग पुलाची दशा. काल हांवें स्विमींग पूल जो म्हाका पेड्यान कॉम्प्लेक्स आसा थंय नोटीस केलें की म्हाजो चलो स्विमींग करतालो आनी जे ते लॅप्स मारता ट्रेनिंगेच्या टायमाक तेन्ना तांकां पुशबॅक करचें पडटा. टायल्साचेर आपले पांय मारून परत रिवर्स मारचें पडटा लॅप. म्हाज्या व्हडल्या पुताचे पांय आतां कट जाला आनी ते टायल्स जे तेंचे फिक्स केल्ले आसता थंय तेजे मेंटेनन्स म्हाका दिसता करता काय करिना खबर ना. पण आतां तो कॉम्प्लेक्स असलो अख्खो एसएजीक हँड ओवर जाला. एसएजी सपोज टू मेंटेन दॅट कॉम्प्लेक्स. थंयसर भितर कितें फॅसिलिटीज आसा, कितें जे इक्विपमेंट आसा तितून स्विमींग पुलाचे टायल्स आनी तेचे सायडीकचे जे उदीक ड्रेन जाता हे दोनूय इन्क्लूड जाता. आतां हांव स्वता थंय स्विमींग करतालो कितलीं तरी वर्सां आनी आमी वर्सान वर्सां पळयता की तें डिटेरियोरेशन जायत आसा. केप्यां स्विमींग पुलाची परिस्थिती बाबत धाकटी भुरगीं येतालीं आमची. आतां हांवें कितले भुरग्यांक सांगलें यो म्हणून हिंगा स्विमींग पूला म्हणून. इतलीं जाणां येयलीं हिंगा स्विमींग करपाक, पूण मागीर ग्रीन जालें म्हणून तेंच्यांनी स्टॉप केलें येवपाचें. तेंचे पेरंट्सान सांगलें नाका करपाक, इतले ग्रीन आहा आमचें जायना म्हणून. तर हांवें मॅनेजराक सांगलें, अजिताक सांगलें की अशें आहा तुमी मातशें क्लीन करून दवरा. पूण तेंचे म्हणटा ते गव्हर्मेंटाक सांगलें, कोणाक टॅक्निशियनाक आपयला, पंप करून पंप सामको ना आमचो. लायफ गार्डा इंस्टॉल पंप ऑपरेटर इंस्टॉल ते म्हणटा लायफ गार्ड करना काम, ते हॉलिडे घेता. आनी लायफ गार्डा इंस्टॉल ते म्हणटा ते पायप पिड्या जाला. कागाळ करून लेगीत खंय मेंटेनन्साचेर आड नदर. ताजी कंडिशन पळयली जाल्यार इट इज व्हेरी अनहायजेनीक फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. टोटल ग्रीन जाला आनी तुका इट इज नॉट सेफ. आनी तुका ते कोणी भुरगीं बुडले न्ही दिश्टी पसून पडची ना लायफ गार्डाक काडपाक. प्लस कित्याक इट इज नॉट हायजेनीक, ते वॉटर इज नॉट हायजेनीक. आनी तुका ते तांणी क्लीन करपाक जाय. तांगेले ते इंचार्ज अजीत इज ऑफ नो यूज. कारण तो कितले फाटी सांगलें तो कांयच एक्शन घेना. हाजे पयलीं जो पळय इंचार्ज आशिल्लो जॉन बीन एटलिस्ट ही वूड हॅव डन समथींग. हो कांयच एक्शनच घेना, हो हात वयर काडटा फक्त. कित्याक लागून हे करपाक पावता, निवळ दवरपाक पावना? आय डोंट नो तांगे कितें रिजन्स दिता. ते लायफ गार्ड दुसऱ्याचेर घालता, पंप ऑपरेटराचेर घालता, पंप ऑपरेटर लायफ गार्डाचेर घालता. दिस इज गोईंग ऑन फॉर मंथ्स अँड मंथ्स. आतां पूल सगळो हें जावन पडला, पेड्डेर जावन पडला. स्कुलाची जेन्ना आतां भुरगीं जेन्ना येतलीं जाल्यार स्विमींग पुलाक स्विम करपाक पावतलीं काय? स्विम करपा म्हणल्यार हे कंडिशनान तर आय वूड सजेस्ट नॉट टू स्विम. कारण तुका इट इज अ व्हेरी बॅड कंडिशन ऑफ द पूल. सामको ग्रीन जाला मरे तो, तळशें जाला मरे. तुजे सजेशन्स कितें आसा सरकाराक? म्हजे सजेशन्स म्हणल्यार दे हॅव पळय आतां दीस बोरीमोल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज अ बीग कॉम्प्लेक्स. एटलिस्ट ते मेंटेन करा न्ही. यू हॅव मेड इट एज अ व्हायट एलिफंट. कळ्ळें तुका? कांयच मेंटेनन्स आहा. आतां जीम आसा हांगा, जिमा सगळे मोडून आसा. थंय बॅडमिंटन कोर्ट आसा, बॅडमिंटन कोर्टाक बसून कांयच ना. सगळी लायटी वतात, सगळी आतां कोण बॅडमिंटन खेळटा ते कंट्रिब्यूट करता घालता. हो इंचार्ज म्हणतो कांयच फॉरवर्ड बसून करना दिसता म्हाका. कळ्ळें? आय डोंट अंडरस्टँड. आनी हे व्हडले तूं कॉम्प्लेक्स बांदून तर मेंटेनन्स ना जाल्यार बंद दवरा. सरकार खेलो इंडिया केलो म्हणून करोडांनी खर्च करता. तुका दिसता हे असल्या परिस्थितीत आमगेली भुरगीं फुडें पावतलीं? कळ्ळें तुका? सरकारान जे पळय तांगेले असले जे पळय प्रोजेक्ट्स आहा ते मेंटेन करपाक जाय. कळ्ळें तुका? सो चिल्ड्रन जे पळय आनी आमगे भुरगीं जी पळय वयर सरपाक सोदता न्ही बारीक स्पोर्ट्सान तांकां हें मेळपा जाय. कळ्ळें तुका? स्टेप्स टू मूव अहेड. आनी ते कांयच करना. कित्याक म्हणून प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर आनी सगुण गावडे.